पोलीस उपअधीक्षक जुबा दळवी हांच्या फुडारपणाखाला मांद्रे पुलिशेन हे सेक्स रॅकेट उक्ताडार हाडले। बायलां खातीर काम करपी अर्ज एनजीओनूय हे कारवायेत पुलिशेक मजत केली। अर्थीक दिश्टीन दुबळ्या चलयांक सोदून तांकां गोंयान काम दिता अशें सांगून तांकां ही बायल गोंयान घेवन येताली। उपरांत तांकां धमकी दिवन तांचो पासपोर्ट आनी विजा काडून घेवन तांकां शिनळकी व्यवसायात घुस्पयताली खंय। मांद्र्या पोलिसांच्या मदतीन हरमल हांगासर चलपी इंटरनॅशनल सेक्स ट्रॅफिकिंग रॅकेट आयज बस्ट केल्लेलें आसा। ह्या रॅकेटान उगांडा हांगासरल्या एका महिलेक जिचें नांव जावन आसा जोजो नाकिंतू हिका अटक केली पोलिसांनी आनी तेच्या उपरांत ह्या सेक्स रॅकेटाचे पर्दाफाश जाल्लो आसा। हे सेक्स रॅकेट जे आसा ते हरमल हांगासर चलतले आनी ही जी जोजो नाकिंतू ही जी बायल आसा जिका पोलिसांनी घट धरली ती युगांडाच्या ज्यो गरीब आनी असहाय्य ज्यो महिला आसतल्यो किंवा चलयो आसतल्यो तांकां गोंयान जॉब दिता, बरें रावपाक दिता अशें प्रॉमिसीस करून तांकां हाडटाली आनी तेंचे विजा घेवन तांकां सेक्स रॅकेटान सहभागी जावपाक फोर्स करताली। हे सगळ्या प्रकरणाचे उजवड तेन्ना पडलो जेन्ना हितूंतल्या एक चलयेक युगांडा एम्बेसीक कॉन्टॅक्ट करपाची संद मेळ्ळी आनी थंयसून मागीर ही सगळी कारवाय फुड्यान येयली आनी आयज मांद्रे पोलिसांच्या मदतीन हरमल हांगासर चलपी हे सेक्स ट्रॅफिकिंग रॅकेट जे आसा ते फुडें सरले आनी जोजो नाकिंतू हिका पोलिसांनी अरेस्ट केल्लेली आसा आनी तिका IPCच्या अंडर सेक्शन 370 लायलेले आसा आनी सेक्शन 457 ऑफ इमोरल ट्रॅफिकिंग ह्यो ज्यो सेक्शन्स आसा त्यो लायलेल्यो आसा। तर अश्यो अपडेट्स आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले। पळयत रावात तुमी गोमंतक TV। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।